तो विकास करप ही आमचे परम कर्तव्य आसा आणि ताकाच लागून फाटल्या 5 वर्सांक हांव पळयता की साखळेचे हॉस्पिटल आसतले, रवींद्र भवन आसतले, कॉलेज आसतले, इंडोर स्टेडियम आसतलो किंवा स्विमींग पूल आसतलो, ही पुराय कामां कंप्लीट जर कोणी करून घेतल्या आसात जाल्यार ती हांवें आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान करून घेतल्या. काही कामां जर आयज पर्यंत जर ती अडवून उरल्या आसतली, मागीर तो एसटीपी प्लांट जावं आसतलो किंवा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट किंवा मास्टर प्लॅनिंग आसतले, जर ते खितपत पडला आसतले जाल्यार ते त्या म्युनिसिपालिटी खातीर पडला हे तितकेच खरें आसा. म्हणजे शिवोली पूल, कोलवाळा पूल आतांच उलयताले, हो पूल आसतलो, आमोणा पूल आसतलो, गवंडाळ आनी कुमारजुंया, मागीर सावताक अशे 2-3 नवीन जे पूल कितले 50 वर्सां आमची मागणी आशिल्ली ते पुलाचें काम चालू आसा. म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार येता आशिल्लो ते सगळे पूल जे आज नवीन जे जाल्ले आसा ह्या वर्सांक ते सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंतल्यान जाले आनी ते कित्याक, तेची आवश्यकता कित्याक हे सांगपाची गरज ना. आयज मांडवीचो पूल आसत, जुवारीचो पूल आसत, हांगाच्यान तुमकां आमोण्याच्यान किंवा साखळेच्यान लोकांक शॉर्टकट आसत, सगळ्यो गजाली बीजेपीच्या गोंयच्या मास्टर प्लॅनान आसा. त्यामुळे विकास म्हणजे कितें हाजें एक मॉडेल देशा फुडें आनी गोंयकारां फुडें भारतीय जनता पक्षान दवरलो आसा. म्हादयच्या विशयान लढो जो उबो केला तो पूर्णपणे हांवें उबो केला. बाकीच्या सगळ्या पक्षांनी हो कॉम्प्रोमायज केल्लो विशय आशिल्लो. आमी फायट केला, आमी फायट करता अजुनूय. त्यामुळे हांव कितें पत्र बरयता तें म्हाका खबर आसा. त्या पत्राची कोणें हें करून म्हादयचेर जागृताय यात्रा काडपाची गरज ना. जर तांकां इतलें ज्ञान आसा म्हादयचें जाल्यार तांच्यांनी आमकां मदत करची. थंय कोर्ट ट्रिब्युनला फुडें कितें तरी विटनेस म्हणून दिवपाक. हांवें सांगलेलें सगळ्यांक विटनेस कोणाक खबर आसा तांच्यांनी येवचें विटनेस म्हणून. एकूय मनीस येवपाक तयार ना विटनेस. आमकां विटनेस घेता म्हणसर नाका शिवड जालो. सोडून राजेंद्र केरकार आनी निर्मला सावंत ह्या दोगांनीच पयल्या दिसा पासून म्हादयच्या लढ्याचेर आमकां समर्थन दिलां. त्यामुळे कोणें चिंता करपाची गरज ना. लोकांक चुकीच्यो म्हायती दिवन म्हादयच्या संदर्भात सरकाराच्या विरुद्ध कितें तरी वातावरण करप. पयलीं रिवर नॅशनलायजेशन जालें,